हांगासर आयिल्लें एक चेडूं 35 वर्सांचें बॉम्बेतां ताच्या आवय बापायनी धाडिल्लें कित्याक न्ही जावन पयिल्लें त्या चेडवाची आवय हांगासर तरी करूंक आयिल्ली कित्याक घोवाच्या बिझनसांत जायते समस्या आसले आनी घोवा बायलां मदें वेळ नासलो घोव केदाळा बिझनसांत आसलो तिजी आतां भुरगीं त्या जाणां भुरगीं वाडलेलीं ती केदाळा बिझनसाक वयतली आतां ज्या कामाक वयतली गांवांत घरांत एकलीच आसली आवय ती निरासली कोणी सांगलें म्हणून दैविकलो रेत्री मंदिराक आयली आनी हांगासर रेत्री घेता आसतना कितलें तिका बुजावण मेळ्ळी म्हणना कितली तिका आंतरीक बरी भलायकी मेळ्ळी म्हणना कितलें तिका सकाळां बोगसूंक राजी जावंक सगळ्या कुटुंबा खातीर मागोवंक तिका अवकाश मेळ्ळो पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जाली ती म्हणाली हांगासर सर्गीचो अनुभव जालो म्हज्या घोवान अनुभव करीचे म्हज्या भुरग्यांनी अनुभव करचे सगळें कुटुंब बरें जायचें म्हणून हांगासर मागोवन ती पाटी गेल्ली उपरांत घोवाक ही हांगासर रेतीरेक आपण हाडली घोव खंय मागण्याक रेतीरे वचो मनीस न्ही म्हणून हांगासर आयलो ताकाय व्हरतो अनुभव जालो आनी विशेश जावन ताची एक अंत आसली तेचे भुरगीं सगळीं वाडल्यान भुरग्यांक जायते ताणें जोड दिलां चेडूं आतां 35 वर्सांचें जालें काजर जावंक आयकना भारी बेजार इतले पयशे आसात आचपतीक आसा कितें फायदो जर तर चेडूंक आज जायना देखून ताची एकच आशा आसली धुवेन हांगा येवन रेतेर करीचें म्हूण फाटीं गेल्या उपरांत ताणें मागण्याची जिणी सुरू केली बापायन मागण्याची जिणी सुरू केली पळोवन भुरग्यांक अजाप इतलो व्हडलो बिझनसमॅन वेपारीस केदाळ्या मागण्यांत रावता पळयत पुस्तक वाचता तें पळोवन भुरगीं सवकास बदल्ली दूय हांगासर रेतेरेक आयले मालगाड्यान आनी हांगासर येवन ताणें रेतेर करता आसतना तें इंग्लीश मात ताका सडकळीत आसली कोंकणी उलोवचें उणें आसलें पूण हांगासर येता आसतना म्हाका जेन्ना देवानच पवित्र आत्म्या ती कोंकणी समजोवंक ताची मोत उजवाडायली देवान आनी उपरांत हांगासर रेतीर खरें जाल्या उपरांत ताचें मन बदललें फाटीं गेल्या उपरांत तेंय मागण्यार रावलें पळयत पुस्तक वाचून ताणें सुरू केलें आनी उपरांत ताज्या धाकट्या दोगांय भयणींक सयत हांगासर ताणें रेतीरेक हाडलें आनी अकरेक ताका एक बरी सैरीक जाली म्हाका जेन्ना 30 आनी 7 वर्सां जायची जाल्यार ताणें बऱ्या एका दादल्याक ताका देवान फावो केलो आनी कातर जावन आतां बऱ्या तरान तांच्या कुटुंबात जिवीत जीवन आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तां कशीं आसा तुमी सगळीं देवाची कृपा आमकां समेस्तांक सांगात हाडटा विविध देशांनी विविध जाग्यांनी विविध घरांनी आसच्या आमकां देवाच्या मोगाची वेंग सांगात हाडटा आसतना देवाच्या हाजरपण आमी अनुभव करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन समयाचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं तुमचें सवें आसूं भोव मोगाचे न्हू समयान जेजूक एका गिता द्वारे आमी उलो मारया आनी म्हणया काळीज म्हजें लालयता तुका म्हज्या मोगाळ देवा ना विशेव तुजे बगार म्हाका म्हज्या खऱ्या जिवा म्हज्या खऱ्या जिवा काळीज म्हजें लालयता तुका म्हज्या मोगाळ देवा ना विशेव तुजे बगार म्हाका म्हज्या खऱ्या जिवा म्हज्या खऱ्या जिवा तुजे थंय धांवून येता सोदून तुजो आसरो सोदून तुजो आसरो म्हजें सर्वच तुका दिता ना कोण म्हाका दुसरो ना कोण म्हाका दुसरो तूं सोम्या म्हजो आधार आनी भरवोसो जा जिणये वाटेर सांगात म्हजो तूं सोम्या म्हजो आधार आनी भरवोसो जा जिणये वाटेर सांगात म्हजो काळीज म्हजें लालयता तुका म्हज्या मोगाळ देवा ना विशेव तुजे बगार म्हाका म्हज्या खऱ्या जिवा म्हज्या खऱ्या जिवा सरपतीदारा देवा बापा तूं आमचो खरो जीव तुजे थंय आमकां बरो नोमतांच्या मापान जिवीत मेळटा बरो नोमतांच्या मापान हरी एक आशिर्वादां हरी एक अभ्यासां आमकां लाभतात सर्गींचे बापा तुका आमी अर्घ आनी होक लाभ दिता आयचो दीस बरो दीस व्हरतो दीस तुवें आमकां फावो केलोय देवया वाणी लायव्ह मागण्याचे कार्यक्रम तुवें आमकां फावो केलाय ह्या मागण्या द्वारे बापा
आमकां समेस्तान तूं सांगत हाडताय मात न्ही तुज्या दैवीक उतरांतय आमची मोतूच वाडयताय. निरंतरी तुजें उतर आमच्या काळजांत जगोवन दवरन तें परतून परतून आमी सांगता आसतना बापा तुज्या कृपेन आमकां बरें काम बरो दीस पडतो क्रास आनी आमचो वावर करून हाता पांयांक बळबलायकी मोतीन शांती समाधान कुटुंबांत शांती समाधान तूं लाभयताय. आमचे हर एक संगती आमच्या जिवितांत अपुरबायेचें तूं करताय. कुटुंबा जिवीत व्यापार वैवट कृशी आमचो वावर आमचें शिकप आमचें घराणें आमचें सामाजीक वावर आमच्या पोवी सभेंत वावर हर एक सुफळ अपुरबायेचो यशस्वीचो समृद्धीचो करताय. बापा सर्गुक्त कर आमा समेस्त तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तुज्या आशिर्वादान बापा आमचें जिवीत नंदन कर. बरी भलायकी सुख संतोष आनी शांती समाधान भरपूर मागपान आमकां फोव कर आनी तुज्या मोगांत आमकां चलय. हें आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भोव मोगाच्यानो कशीं आसात तुमी सगळीं? बरीं आसात मू? देवाचें उतर आयकोंक तुमी तयार आसात गी? मोगाच्यानो हांवें केदाळ एक गांवचें एक गीत हांवें हें गीत गायता आसतना सगळें गीत गावचें ना. केवल एक दोन लायनी एक दोन वळी मात्र हांवें गावच्यो. हर एक घडी घडयेन घडी हांव सौम्याक हरसितलो स्तुती ताची संतोषान हांव गातलो. घडयेन घडी हांव सौम्याक हरसितलो स्तुती ताची संतोषान हांव गातलो. मोगाच्यान हें एक गीत हांवें केदाळ्या म्हज्या इतल्याक हांवें गावचें. हर एक घडी हांव सर्वेस्पराची स्तुती गायतलो ताच्या नांवाक हांव महिमा दितलो. तेन्ना कितें म्हाका बरेंपण लाभता तें किर्तन 40:6 सांगता. साम 34 किर्तन 30:4 चवथी वळ म्हणटा हांव ताका उलो मारता आसतना सर्वेस्पर देव म्हाका जावाब दिता आनी सर आकांतांतलो तो म्हाका निवारता. आमच्या जिवितांत मोगाच्यान कितले आकांत येतात न्ही. थोडे फावटी आमकां बस वेळ जाता म्हळ्यार आमी बसाक वचून पावता आसतना खंय बस सुटचो वेळ जाता पूण हांवें पावच्या पयलें बस सुटत म्हणली भिरांत. रेल्वे स्टेशनार पावता आसतना हांवें पावच्या पयलें रेल सुटता कोण ना म्हणली भिरांत. ह्या रेल सुटून वसत हांवें उठोन त्या ट्रेनी भितर रिक्षा पयलें म्हाका ट्रेनी भितर रिगोंक साध्य जायत गी ना म्हणून. ह्या विमान धरूंक आमी एअरपोर्टाक वता आसतनाय तसली भिरांत. वेळार पावता गी ना वाटेर कितें अवघड जायत गी वाटेर कितें घाळाय जायत गी भिरांत. पिडा आयिल्ल्या वेळार भिरांत. ही पिडा गुण जाता की ना कोण ना. आनी विशेश जावन कातीची एलर्जी जाल्ल्या वेळार मरणांत एक पिडा आयिल्ल्या वेळार आमकां विविध तरांचे आकांत आसात. ह्या असल्या आकांताच्या वेळार देव म्हाका जबाब दिता तो म्हाका निवारता. म्हज्या जिवितांत जाल्ले घडीत आमी पाद्र्या माणगांव म्हणल्या एका गांवाक बॉम्बे लागसर थंयसर एक नव्या मिसांवाचें उक्तावण आसलें. आमी गेल्ल्या पूण वेता आसतना आमी आमची जीप व्हरून गेल्या गोंयां पर्यंत. गोंयां मारगांव आमची सेमिनरी आसा. राया म्हणल्या जाग्यार मारगांव लागीं आसल्या त्या राया सेमिनरींत आमची जीप दवरली. थंय थावन आमी ट्रेनीर गेल्या. ट्रेनीर आमी माणगांव गेल्या. थंयसर मिसांव गांवचे मिसांव त्या केंद्राचें उक्तावण सगळें जालें. फाटीं आयल्या गोंयांत थावन येता आसतना गोंयांत आमकां उण्या आमालार थोडे दुकराचीं पिलां मेळ्ळीं. हांगासर दुकर पोसचें म्हणून आमी थंय थावन जिपार घाल हाडून आयल्या. वाटेर येता आसतना आमकां थंयसर गड आसा बॉर्डर आसा. बॉर्डराचेर मनजाती जिपार हाडल्यात वाहनाचेर हाडल्यात म्हळ्यार जीप रावोंक साध्य आसा आनी परवणगी आसा की म्हण विचारूंक साध्य आसा. देखून आमी येता आसतना मागोन मागोन आयल्या रावोंक नजो म्हणून. तो ड्रायव्हर आमचो पाद्र्या बस ड्रायव्ह करनासलो. तो थंयसर गडीचेर पुलिसांनी रावयनातलें पळोवन आमकां वचोंक सांगलें पळोवन आमी भारी एक संतोशान आमी आयल्या. येता आसतना थोडा वेगान तो जीप चलो नासलो. भारी संतोशान हांव तरी तितल्या वेगान जीप व्हरनाका म्हळ्यार तो आयकोना. थोडा वेगान व्हरनासलो. आनी त्या पाद्रापाक एक संवय आसली कोणें वाटेर अडकळ केल्यार तांकां इल्लें बॉम्ब मारचें. थोडे म्हणटा ताका गाळी शिराप दिवचें म्हळ्यार बरें. वाटेर कोण एकलो व्हडली सयत एक भालो पारय म्हणल्यार बरी ती धन वस्तूंची पारय ती घेवन सायकलाचेर वचून आसलो आनी सायकल धलो नासलो. ह्या पाद्रापाक इल्लो राग आयलो आनी ताका ताणें इल्लें जोर केलें. पूण आमी जिपार वयता आसतना आमकां जिपा भितर आसल्या म्हाका आनी एका पाद्रापाक मात्र आयकताले. शिवाय थंयसर सायकलार वयताल्या त्या व्यक्ती खंडी जावन आयकना. पूण ह्या पाद्रापाक कांय सांगूंक जायना. म्हजे की इल्लो प्रायान व्हड देखून
हांव म्हज्या इतल्याक दोळे धांपून किर्तन 90 हांव सांगून आसलो साम 91. हांव माहोनाथ देवाच्या आश्रयकाल रावतां, सर पदवीदार देवाच्या सावळेंत हांव जियेतां आनी हांव सर्वेस्वरा म्हणटा तोच म्हजो आसरो, तोच म्हजें कोटें. आनी म्हणटर सुनू थंयसर आसा ती 7वी वळ. तुज्या कुशीक 1000 जण, तुज्या दाव्याक 10,000 जण मरण पडटी जाल्यार कसलेंच वायट तुज्या तंबा सरशी येवचें ना अशें म्हणटा आसतना म्हाका एकाच पारा दोळे उक्ते खरी म्हण जालें. कित्याक म्हळ्यार कसलो की आवाज आयकलो. हांव पळयता आसतना जीप तो आमचो ड्रायव्हर पाद्राप सोडता आसलो उजव्याक दाव्याक व्हरून गेलो आनी तितल्या भितर जीप एका कुशीक परताली उजव्या कुशीक. म्हाका बगलें पयले फावटी हांवें असलें एक अवघड पळोवचें. जीप उजव्या परतोवचें, मुखार कसलें वाहन म्हाका दिसना. म्हाका दिसता ते पाद्रापाक इल्ली झेम आयली गी या कोणाचे रागार जावन ताणें जीप अशी व्हेली गी ती उजव्याक दाव्याक एकाच पारा व्हरता आसतना उजव्या कुशीक मालवाली. हांवें घेताळ्या बेल्ट घालचें जिपार बसल्या तक्षण, वाहनाचेर बसल्या तक्षण त्या ड्रायव्हर पाद्रापान बेल्ट सयत घालूं ना. अशें जीप ताच्या उजव्या कुशीक पडटा आसतना त्या पाद्रापाचो हात भायर पडलो जाल्यार सगळो पिठो जसो आसलो. हांव बेल्टाचेर आसलो देखून हांव अशें वाऱ्याक उमकळ्ळो, कशें वणदीक एका दोरयेर उमकळटात की तशें म्हज्या कुडीक तें बेल्ट आसलें बारी बरें जालें आनी तो म्हज्या हाताक धरून उमकळ्ळो जाल्यारय बेल्ट इल्लें लांब आयलें देखून ताचो हात इल्लो धरणीक लागलो. जीप सगळी पडली आनी व्हड एक आवाज बडा 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 म्हणून टायरांचेर वेचून जीप आनी आतां एका कुशीक तगडाचेर वचून आसा. हांव सगळोच भियेलो. पाद्रापाक हात धरणीक लागलोच पाद्रापाचें मांस आनी हाड इल्लें जरलें. तितल्या भितर पाद्राप ऑलमोस्ट ताका मोस सुकली. हांवें कितें करचें म्हूण म्हाका कळना. तितल्यार ग्लास आनी सगळें फुटले आनी जीप वचोन थंयसर एक व्हडली खणी आसली रस्त्या देगेर, त्या खणये पडटा म्हूण हांवें चिंतलें. पूण हें धरणीचेर हें तगड बडा 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 आवाज करून जोरोन जोरोन वचून थंयसर रस्त्याच्या भायर वता म्हणटा आसतना थंयसर एक गोळीरूक आसलो. तो ल्हानसो गोळीरूक व्हडलो न्ही, एक बेबी बेनियन ट्री वचोन ताका जिपाचें पोटस वचोन आपटत आसतना तो गोळीरूकच बागवालो. ताजी पाळां धरणीतावन हुमटून वयर आयली आनी परतून फाटीं आयलो. तितल्या भितर जीप थंयसर रावली. हांव वेगी जिपार तावन भायर आयलो. भायर येवन बेल्ट घाण भायर आयलो आनी पळयतना तो पाद्र्याप सगळोच मोतीर ना. ग्लास पडले देखून भायर हाडले. तितल्या भितर हांव चिंतां भितर एक लगभग 10-15 दुकराचीं पिलां आसात. वाटेर येताना दुकराचीं पिलां इतली आवाज करतलीं. पूण जेन्ना जीप आड पडली आनी बडा 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 आवाज आयलो म्हाका दिसता दुकराचीं पिलां सगळीं भियेलीं. तीं सगळीं पिलां एका कुशीक एका वयर एक पडलीं. भियान कांपोवन तांणी बोब मारचेंच रावयलें. एका रितीन म्हाका बरें लागलें. कित्याक आतां एक्सिडेंट जाला चाराय कुशीन जावन लोक धांवन येवंक सुरू जालो. कितें एक्सिडेंट जाला कोणें मेले कोण ना म्हूण पळोवंक. आनी दुकराचीं पिलां वत आसल्यान कोणाकय कळना जिपा भितर दुकरां पिलां आसात. हांव आनी एक पाद्र्या फाटीं भायर आयले हांव आनी त्या पाद्र्यापाक मतीनाथल्या पाद्र्यापाक उखलून भायर हाडलें. आनी लोकांनी चिंतलो तो पाद्र्याप हे पटी मेला कोण ना म्हणून. पूण म्हाका जेन्ना इल्ल्या वेळान उदक आनी धरतना ताका सनीन जाली, केवल इल्ली कात गेल्ली आनी इल्लें हाड जरिल्लें. तितल्या भितर म्हाका खंय नातलें धैर्य आयलें. तक्षण हांवें पुलिसांक फोन करून हांवेंच पुलिसांक आपयलें अशें एक्सिडेंट जाला. आमी कोणाकय आपटून आमचेंच जीप वचोन एका रोखाक आपटलां. हांवें जीप आड पडलां आनी देखून जीप आनी मुखार व्हेल्ल्या बरी ना. तितल्यार कंपनीक हांवें फोन केलें महिंद्रा कंपनीच्यांनी. तांणी कोडयाळ तावन म्हळें महिंद्रा कंपनीचे थंय तावन त्या आंकोला म्हणलें कितें होन्नावार या कारवार तावन कोणी धाडटात ते जीप लिफ्ट करून कोडयाळा व्हरूंक म्हणून. आनी तितल्या भितर पुलीस येवचे पयलीं दुकराच्या पिलांक काडीचें. थंय कोणाचे कडेन विचारतना कोण टेम्पो दिता म्हणटा आसतना एक टेम्पो हाडयलो. टेम्पार पुरा दुकरा पिलांक घाली आनी एका पाद्र्यापाक त्या टेम्पार बसयलो. दुकरा पिलांक आमच्या मंगळुरा व्हरच्या खातीर आमची SVD सेमिनारी आसली किरान थंय व्हरच्या खातीर आनी टेम्पो इल्लो मुखार व्हरून रावयलो. तितल्या भितर पाद्र्यापाक व्हरून आस्पत्रेक व्हरून हांवें थंयसर फस्ट एड दिवन ताकाय बरें करून मागीर थंयसर रावले आमी. एका थंयसर आसल्या एका सिस्टरांच्या कॉन्वेंटान. दुसऱ्या दिसा आमी गांवाक गेल्या. पूण म्हाका जेन्ना सक्कडी एक सोंपण म्हणल्यार बरें जालें. जीप मात सगळीच डॅमेज जाल्ली. पूण एका हप्त्या उपरांत जीप सयत आमकां सगळी बरी जावन आमकां पाटी मेळ्ळी. एका सोंपण म्हणल्यार बरें. ते एक जाण पात्राप आसले आमकां कांय जावना. येदे व्हडले एक्सिडेंट जाल्यार आकांताच्या वेळार आमी देवाक उलो मारता आसतना तो आमकां जबाब दिता आनी तो आमकां निवारता. देखून आमी मात्र केदाळे देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक फावो. घडयेन घडी हांव सौम्याक
हरसितलो स्तुती ताची संतोषान हांव गातलो घडयेन घडी हांव सौम्याक हरसितलो स्तुती ताची संतोषान हांव गातलो. मोगाचनो देवाक अर्ग आनी होगळाप दिल्ल्या वरवीं मोगाचनो कितलीं अजापां विजमितां आमच्या जिवितांत जातात म्हणून ना. हांगासर आयिल्लें एक चेडूं 35 वर्सांचें बॉम्बेतां ताच्या आवय बापायनी धाडिल्लें कित्याक न्ही जावन पयिल्लें त्या चेडवाची आवय हांगासर तरी करूंक आयिल्ली कित्याक गोवाच्या बिजनेसांत जायते समस्या आसले आनी घोवा बायलां मदें वेळ नासलो. घोव केदाळा बिजनेसांत आसलो. तिजी आतां भुरगीं त्या जाणां भुरगीं वाडलेलीं तीं केदाळा बिजनेसाक वयतलीं या तांच्या कामाक वयतलीं. घरांत एकलीच आसली आवय ती न्ही आसली. कोणी सांगलें म्हणून दैविकलो रेत्री मंदिराक आयली आनी हांगासर रेत्री घेता आसतना कितलें तिका बुजावण मेळ्ळी म्हणना, कितली तिका आंतरीक बरी भलायकी मेळ्ळी म्हणना, कितलें तिका सगळां बोगसूंक राजी जावंक सगळ्या कुटुंबा खातीर मागोवंक तिका अवकाश मेळ्ळो. पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जाली. ती म्हणाली हांगासर सर्गीचो अनुभव जालो. म्हज्या घोवान अनुभव करी म्हज्या भुरग्यांनी अनुभव करचें सगळें कुटुंब बरें जायचें म्हणून हांगासर मागोवन ती पाटी गेल्ली. उपरांत घोवाक हांगासर रेतीरेक आपणान हाडलें. घोव खंय मागण्याक रेतीर वचो मनीस न्ही म्हणून हांगासर आयलो. ताकाय व्हरतो अनुभव जालो आनी विशेश जावन ताची एक अंत आसली. तेचे भुरगीं सगळीं वाडल्यान भुरग्यांक जायते ताणें जोड दिलां. चेडूं आतां 35 वर्सांचें जालें. काजर जावंक आयकना. भारी बेजार. इतले पयशे आसात आचपतीक आसा कितें फायदो जर तर चेडूंक आज जायना. देखून ताची एकच आशा आसली धुवेन हांगा येवन रेतेर करचें म्हूण. फाटीं गेल्या उपरांत ताणें मागण्याची जिणी सुरू केली. बापायन मागण्याची जिणी सुरू केली पळोवन भुरग्यांक हाज्या इतलो व्हडलो बिजनसमॅन वेपारीस केदाळ्या मागण्यांत रावता पळयत पुस्तक वाचता तें पळोवन भुरगीं सवकास बदल्ली. दूय हांगासर रेतेरेक आयले मालगाड्यान आनी हांगासर येवन ताणें रेतेर करता आसतना तें इंग्लीश मात ताका सडकळीत आसली. कोंकणी उलोवचें उणें आसलें पूण हांगासर येता आसतना म्हाका देवानच पवित्र आत्म्या ती कोंकणी समजोवंक ताची मोत उजवाडायली देवान. आनी उपरांत हांगासर रेतीर करून जाल्या उपरांत ताचें मन बदललें. फाटीं गेल्या उपरांत तेंय मागण्यार रावलें. पयत पुस्तक वाचून ताणें सुरू केलें आनी उपरांत ताज्या धाकट्या दोगांय भयणींक सयत हांगासर ताणें रेतीरेक हाडलें आनी अकरेक ताका एक बरी सैरीक जाली. मोगाचें 30 आनी 7 वर्सां जायची जाल्यार ताणें बऱ्या एका दादल्याक ताका देवान फावो केलो आनी काजर जावन आतां बऱ्या तरान तांच्या कुटुंबात जिवीत जीवन आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें न्हू जर तर आमी देवाक अर्ग आनी होगळाप दिता आसतना देव आमच्या जिवितांत बऱ्यांतले बऱ्यो संगती घडाशें करता. देवाक अर्ग आनी होगळाप दिल्ल्यान कितें बरेंपण आसा आमी वाचता थंयसर किर्तन 103 साम 103 थंयसर पयल्या वळीर थावन एक 8वी 10वी वळ पर्यंत वाचल्यार आमकां जायतीं बरेंपणां आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. विशेश जावन 7 बरेंपणां हांवें सांगचीं थंयसर. 7 बरेंपणां. कितें बरेंपण थंयसर पयलें आनी दुसरी वळ थंयसर म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची स्तुती कर. म्हणजे सगळें अंतस्करण सर्वेस्वराची स्तुती करून दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची स्तुती कर. ताजी एकच एक उपकार विसरा नाका. म्हणजे पयली आनी दुसरी वळ म्हणटा म्हज्या आत्म्यातान काळजाच्या गुंडायेतान हांवें देवाक अर्ग आनी होगळाप दिसय. म्हणजे जर तर आमच्या काळजांत खोडू अनुभव आसात, दूख आसा, खंत आसा, बेजाराय आसा, पाप जाल्लें आमच्या काळीज आसा, आमी करचे अर्ग आनी होगळाप तें फावो तें बरें न्ही. देखून पयले एका रेतीरेक येवन आमी आंतरीक बरी भलायकी जोडून घेजय. आमच्या काळजांत असले खोडू अनुभव काण सोडिचय. सगळां बक्षी जाय. सगळां लागीं राजी जायचय. आमच्या जिवितांत असले देवसराच्या सैतानाच्या बंदडीतावन सांकळींतल्या जाळांत आमी सुटका जोडून उपरांत काळजाच्या गुंडायेतावन देवान केल्लें एकच एक बरेंपण विसरा नासतना देवाक अर्ग आनी होगळाप दिल्ल्या वेळार तिसरी वळ म्हणटा सर्वेस्पर देव सर म्हजी पिडा गूण करता. पयलें सर म्हजी पातकां बक्षिता. देव आमची पातकां बक्षिता आनी आमची पिडा गूण करता. तिसरें आमकां मानाचो आनी महिमेचो मुकूट दिता. हें आमी वाचता थंयसर 4थ्या वळीर. मानाचो महिमेचो मुकूट हांगासर देवीक रेतेर मंदीर रेतेर करून गेल्या उपरांत कितलेशे जाणां CA पास जाल्यान, MBA पास जाल्यान, BE पास जाल्यान, फेल जातालीं, MBBS पास जाल्यान, MD करूंक जालां, PhD करूंक जालां, बऱ्यांतल्या बऱ्या इंटरव्यूसान पास जाल्यान, जिवितांत वर्ते आशिर्वादां बेसांवां जोड घेतल्यान, बेबदे आसले तांचे बेबदेपण सोड, बिडी सिगरेट सोड, वायट सवय सोड, वायट सांगात सोड, कुटुंबांत पयस केल्लीं, कुटुंबांत रागार जाल्लीं, झगडे झुजार कोर्ट कचेरी नासतलीं सयत, तांच्या अवमर्यादेची लज बरीच कर्ण्यो सोडून देवान ताका मान गौरव आशिर्वादां बेसांवां कुटुंबांत समाजींत साहित्या संगतींनी तांकां देवान फावो केला. मात न्ही नासाच्या फोंडांतलो देव तांकां राखता. मरणाच्या वाटेर आसल्यार, नासाच्या वाटेर आसल्यार, देसवाटाच्या वाटेर आसल्यार, काजर देसवाटाच्या वाटेर आसल्यार, वैयक्तीक जिवीत देसवाटाच्या वाटेर आसल्यार, तांचे शिकप या तांचे वेपार वैवट या तांचे कृशी तांचें काम नासाच्या वाटेर आसल्यार तांतल्यान देव तांकां राखता.
आनी पांचवे जावन आसा बऱ्यांतल्या बऱ्या वस्तूंनी देव तांकां दादोशी करता. बऱ्यांतल्या बऱ्या वस्तू कामनांतल्या बरें काम फाव करता देव. विजा पासपोर्ट जायनातल्या विजा पासपोर्ट जायशें करता. प्रमोशन मेळचें करता. बऱ्यांतल्या बऱ्या इंटरव्यू आसून बऱ्यांतल्या बऱ्या क्वॉलिफायींग एग्जाम्स तातूंत देव पास जायशें करता. उत्तीर्ण जायशें करता. घर बांदूंक देव फाव करता. खाजर जावंक देव फाव करता. भुरग्यांचे देणें देव फाव करता. जें कितें जाय बऱ्यांतले बरे वस्तू देव दादोशी करता. बऱ्यांतल्या बऱ्या इश्टां मंत्रां कुमो करतल्या बऱ्यांतल्या बऱ्या मनशाची प्रभावित मनशांची वळख देव तुका करून दिता. आनी सवय जावन आसा तुज्या जिवितांत तुजें तरणाटपण गरुडा बरी नव सरतलें. थोडीं जाणां 30 वर्सां जायची जाल्यारच मेल्ल्या बरी आसतात. मागीर तांकां पुरचें मात 60-70 जाल्या उपरांत. 30 वर्सांचे प्रायरच जिवितांत आशा सांडलेली आसतात. पण एक पटीन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिताय. तुज्या जिवितांत एक वर्ती उमेद, वर्ती एक उल्हास, वर्ती एक संतोश, आनंद, तरणाटपण गरुडा बरी तुजें तरणाटपण देव नवें करता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मात न्ही मुंदरसून देवाचें उतर म्हणटा देवाची दया आनी काकूत तुका अनुभव जाता. 8व्या वळीर आमी वाचता देवाची अगणीत दया आनी काकूत. तुज्या जिवितांत कितले गुन्यांव आसल्यार देव बक्षिता. मात न्ही त्या गुन्यांवा प्रमाणे तुज्या लागीं देव वेव्हार करना. त्या गुन्यांवाची शिक्षा देव तुका दिना. त्या गुन्यांवाचो प्रभाव तुजेर येवंक सोडिना. कसलेच कर्मा फलां, कसलेच मांडपंत्राची सकत, देंवसाराची सकत, दुश्ट सकत, पाताळाची सकत कोणेंय घाली ती वायट दिसताय. तुका कांयच वायट करूंक शकना जर तर तूं देवाक अर्घ आनी होगलाप दिताय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आतां मोगाचें न्हू अर्घ आनी होगलाप दिल्ल्या वरवीं कितें बरेंपण जाता. 7 तरांत बरेंपणां जावची. त्या 7 बरेंपणां विशीं हांव तुमकां सांगता. 7 फायदे अर्घ आनी होगलाप दिल्ल्याचे 7 फायदे हांव तुमकां सांगता. पयलें जावन आसा तूं कितलो देवाक अर्घ आनी होगलाप दिताय. देवा लागीं एक संबंद जोडून घेताय. तुका जर तर देवा लागीं उलयचीय देवान उलयलें तुका आयकचें जाल्यार देवाक चड आनी चड तूं अर्घ आनी होगलाप दी. लोकाच्या वांजेलांत आमी वाचता थंयसर वय 18व्या अवस्वरांत 35व्या वळीर 40 आनी 3 वळ पर्यंत. लूक चॅप्टर 18 वर्सेस 35 to 43. समी जेजू जेरिकोच्या शहराक रिक्त आसतनाच थंयसर शहराच्या दारवट्या लागीं आसलो एकलो भिकारी बार्तिमेव. ताका दोळे दिसनातले जाल्यार जेजूक अर्घ आनी होगलाप दिवन ताचें स्तुती आराधन करता. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी विरमत पाव. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी विरमत पाव. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना कितलो लोक आसून कितलो थंयसर आवाज आसलो जाल्यार सोमिया जेजूक बार्तिमेव असो ताळो आयकता. म्हज्या भावा म्हज्या भयणी तूं देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना हात वयर करून देवाक अर्घ आनी होगलाप दी. दिंबियेर पडोवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दी. ताळयो पेटोवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दी. बरें करून गायन करून ताळ्यान थावन गायन करून काळजान थावन देवाक उलो मार. मतींत केवल देवा विशांत नियाळ कर. पळय तुज्या जिवितांत बार्तिमेवाक दोळ्यांची दिस दिलो. तुकाय दोळ्यांची दिस दितलो. गिन्यान दितलो. जाणवाय दितलो. बुदवंतकाय दितलो. समजणी दितलो. विशेष तरान तुज्या परिक्षेनी पास करतलो. तुज्या इंटरव्यूआन पास करतलो. तुजे बिझनेस वर्तें करतलो. तुज्या जिवितांत वर्ते महान संगती आसा करतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवा लागीं संबंद दवरून काडूंक शकताय. दुसरें जावन आसा तुज्या जिवितांत आध्यात्मीक वाडवळ तुका लाभता. आध्यात्मीक वाडवळ किर्तनाच्या बुकांत 22व्या अवसरांत 3ऱ्या वळीर आमी वाचता. Psalm 22:3. आमचो देव सरकार वस्ती करता तरी इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनाचेर तो वस्ती करता. आमचो देव पवित्र सरकार वस्ती करता तरी इस्रायल म्हणजे देवाची भुरगीं ताका अर्घ आनी होगलाप दितना देव येवन इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनाची वस्ती करता. म्हणजे मोगाचें न्हू आमचें काळीज आनी मन देव उंच उबारता. देवाक कितले आमी अर्घ आनी होगलाप दिता. मोगाचें न्हू आमी सरकार वचून पावता. कितलेशे फावटी म्हाका अर्घ आनी होगलाप दितना सरकार असलो अनुभव जाला. देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा अघम उजवाडान परझडान थंयसर त्या सिंहासनाचेर बसून आसचे. मरी माय सांत भक्त आंजबडयो निरंतर देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचे. तांच्या सांगता अर्घ आनी होगलाप दितना ह्या संवसाराचें दूख खंत बेजाराय कोडू अनुभव आनी संवसाराची ती झडती खोबरो सगळें मोगाचें नांव विसरता हांव. हालेलुया. देर वील बी स्पिरिच्युअल अपलिफ्टमेंट. चड आनी चड पवित्र, चड आनी चड भाग्यवान, चड आनी चड भावार्थ विश्वास तुजो जाता. आनी तिसरें ग्रॅटिट्यूड अँड थँक्स गिवींग. तुज्या जिवितांत उपकारी मन आसो आनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचो जाताय. आनी हें अर्घ आनी होगलाप आनी उपकारी मन न्हयच देवातय एकामेकांतय. घरांत मोगाचें न्हू न्हीज एक सर्गाचो अनुभव जाय जाल्यार कितें करीचय. घरांत घोवान आनी बायलेन एकामेका आभारी जायचो. एकामेका उपकारी मनाचे जाय. एकामेका उपकार बावडीचय.
व्हेरी गुड, गुड हजबंड, गुड यू हॅव टेकन केअर ऑफ द चिल्ड्रन व्हेरी वेल, गुड फादर म्हणून बायलेन घोवा सांगायचे, घोवान बायलेक म्हणायचे व्हेरी गुड मदर, व्हेरी गुड वायफ, व्हेरी गुड हाऊस वायफ, कितलें बरें काम करता, कितलें बरें रांदता, कितलें आपुरबायेचे मनीस म्हणून. जर तर घोवान बायलें सांगले बायले ती कितली उमेद येता. घोवा बायला ते वरती उमेद आसून भुरग्यांक जर तांगली भुरगीं आपुरबायेचीं भुरगीं, देवान दिले भुरगीं, वय संवसाराच्या सापण्या दिनस देवान मिसलेलीं भुरगीं, हीं भुरगीं वर्ती जातलीं, महान जातलीं म्हणून सांगून भुरग्यांक तुमी वयर पारलें जाल्यार, तांची प्रशंसा केली जाल्यार कुटुंबांत कितलो संतोष न्ही. वय पयलीं हें जोड जाता देवाक अर्घ आनी होगलाप दिल्ल्या वरवीं. म्हाका न्हू आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचें. जाकोबाच्या पत्रांत आमी वचता 4थ्या वचरांत 7व्या वळी, जेम्स चॅप्टर 4:7, देवाक तुमी खाल रावा, देवसाडाक आड रावा, तेन्ना देवसार तुमचे मगलो धांवतलो, हालेलुया, फोळण धांवतलो. देखून म्हाका तुमच्या घरांत आसून दी मागणें रोजार देवाक अर्घ आनी होगलाप स्तुती आनी एकामेकाकी म्हाका एकामेकाचो उपकार बोवडा, एकामेकांची प्रशंसा उलया, एकामेकाक उंच बरा. तुमचे कुटुंबा जिवीत कितलें बरेंपण जाता पळया. हांगासर कितले जाण येवन साक्ष दितात, फादर आमी अर्घ आनी होगलाप दिवंक सुरू केल्या उपरांत घरांत शांती समाधान आयल्या. चऱ्याची बेबदेपणाची ती ओडणी आसली तरणाट्यांतय ह्या प्रायवंतांतय आवय बापायंतय ह्या भुरग्यांतय ती सगळी सण गेल्या. घरांत शांती समाधान पवित्रपण आयलां. जे कितें देवाक मानवान आमच्या घरांत आतां नांचना, हालेलुया, घरांत उजवाड आयला, परजळ आयला. 4थ्या जावन आसा स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेथ, भावार्थ सुदृढ जाता, भावार्थ घट जाता. कितलें आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना म्हाका देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता आनी पवित्र पुस्तकाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार येतात. तूं सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतलोय. सत म्हणटल्यार सरसंगती साध्य, मनशांक साध्य, देवाक साध्य. सर्वेस्पर देव एल शाडाय, सर्वपदवेदार, सरसक्तिवंत, तो यहोवा राफा, गुण करचो देव, यहोवा रोही, बरो गवळी, यहोवा निस्ती, जैत दिवचो देव तो जावन आसा. अशें म्हाका देवाचे ते वर्ते गुण उगडापा येता आसतना आमचो भावार्थ कितें जाता, घट जाता आनी बळवंत जाता. आनी 5सो फायदो जावन आसा युनिटी एंड फेलोशीप, एकवट येता. आमी अर्घ आनी होगलाप दी जाल्यार कांतारांक गायची, सांगाता मेळून गायची पडटा. कांताराचो बूक हातांत घेवंक एकल्यान घेतल्यार आनी एकल्यान पळोवचें ताका आनी एकल्यान दाखोवचें. पळयत वचता वाचता आसतना वय वाचून सांगचें, हेरांनी आयकोवचें. अशें सांगाता येवंक एक अवकाश. जे कुटुंब सांगाता मागता सांगाता व्हरता. देखून सांगाता अर्घ आनी होगलाप दिवचें कुटुंब सांगाता येता, कुटुंबाच्या सांद्या मदें एकवट येता आनी माया मोग येता, कम्युनियन कोमियाव येता. सवय जावन आसा ट्रान्सफॉर्मेशन, रुपांतर जातात, बदलावण येता. वय जो हांव वांजेल 16वा वसर 14वा वसर 20 आनी 16 जॉन चॅप्टर 14:26 समी जेजू म्हणटा, हांव तुमकां एक माजतदार पाठयतलो, तो तुमच्या सांगाता सदांच आसतलो. जे कितें हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमकां उगडास हाडटलो. हालेलुया. म्हाका न्हू आमी कितलें अर्घ आनी होगलाप दिता. पवित्र आत्मो आमकां एक मजतदार जावन येता, आमकां तो रुपांतर करता, आमकां तो बदलिता चड आनी चड पवित्र मतींत, काळजांत, हातांनी, पांयांनी, ओंटांनी, आमच्या भोगणांनी, आमच्या चिंतनांनी, आमच्या संबंधांनी, आमच्या वेपार वहिवाटान करता. आमच्या ती एक वर्ती बदलावण येता. आनी 7वें जावन आसा गायडन्स. पवित्र आत्मो आमकां वाट दाखयता, देव आमकां वाट दाखयता, आमकां पवित्र आत्मो जाणवाय दिता आनी पवित्र आत्मो आमकां मार्गदर्शन दिता. इजाया प्रवादीच्या बुकांत आमी वचता 11व्या वसरांत 2ऱ्या वळीर आयजाया चॅप्टर 11:2, तो जाणवायेचो आत्मो, बुदीचो आत्मो, द स्पिरीट ऑफ विजडम एंड द स्पिरीट ऑफ कावन्सल. पवित्र आत्मो आमची मतां जडायता, पवित्र आत्मो आमकां बुधबार दिता. खंयच्या वाटेन वचो जाय, खंयच्या वाटेन वचूं नजो, कितें करी जाय, कितें करूं नजो. अशें म्हाका न्हू आमी पवित्र आत्म्यांत भरोवन अर्घ आनी होगलाप दितना 7 फायदे आसात. परतून सांगता. फर्स्ट वन इज कनेक्शन विथ गॉड, देवातें संबंध. दुसरें जावन आसा स्पिरिच्युअल अपलिफ्टमेंट, आध्यात्मीक वाडवळ. तिसरें जावन आसा ग्रॅटिट्यूड आनी थँक्स गिवींग, उपकारी मनाची आनी सदांच एकामेका आभारी जाता. 4थें जावन आसा स्ट्रेंथनिंग द फेथ, आमचो भावार्थ घट जाता, सुदृढ जाता. 5वें युनिटी एंड फेलोशीप, आमच्या मदें एकवट येता, आमच्या मदें कमियाव संपूर्ण तरान माया मोग येता. 6वें जावन आसा ट्रान्सफॉर्मेशन, आमचें तें बदलावण येता, परिवर्तन येता. आनी 7वें जावन आसा आमकां पवित्र आत्मो बुधबार दिता, जाणवाय दिता आनी वाट दाखयता. अशें म्हाका न्हू अर्घ आनी होगलाप दिल्ल्यान जायते फायदे आसात. अर्घ आनी होगलाप दिल्ल्यान आमी जाणाव शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो उजो कांयच करूं शकना. दानियेलाच्या बुकांत आमी वाचता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना बुकेले शिव सयत दानियेलाक खावंक सकनांत दानियेलाच्या बुकांत 6व्या वसरांत आमी वाचता. धर्मचक्र त्या बुकांत आमी वाचता 16व्या वसरांत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना
सावल आनी सिलास बंदडांतले सुटका चडटात सांकळी सयत तुटून पडटात देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना मोगाचें न्हू आमी जियेल्यारी मेल्यारी सोम्या चिंच जावन आसता कसलीच भिरांत खावचेणी आपधर आमच्या जिवितांत येवंक देव सोडिना मात न्ही हर एक आशिर्वादां आनी मागणी आमी देवा मुखार दवरली ती सगळीं सुफळ जातात तर दोळे धांपून मोगाचें न्हू देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आमच्या घरचो देवा मुखार आमी दवरया अर्घ बापा होगलाप बापा जय जय बापा स्तुती बापा आराधना बापा पदवी बापा महिमा बापा सर्गोक्तगन दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या वीक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा सर आमच्या गरजांनी पाव बापा बापा तुझे आशिर्वाद आनी बेसांव ह्या घडये आमी मागून घेता आब्बा बापा आयक आमकां सौम्या पवित्र आत्म्या आयक आमकां काकूत आमची कर देवा आब्बा बापा आयक आमकां सौम्या पवित्र आत्म्या आयक आमकां काकूत आमची कर देवा सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसो तुमचे सोवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन भोवमाकाच्या दैवी कलोरेत्र मंदिरा खरी एक शनिवार या सकाळी 9 तावन 3 वरां पर्यंत रेतर आसतली थंयसर कावन्सिलिंगाक तुमकां अवकाश आसा कुमसारांक अवकाश आसा बऱ्या भलायकीचे मागणे सुटका सोडवणीचे मागणे आसा हर एक शनिवारा फ्रॉम 9 o'clock till 3 o'clock प्लीज कम अँड अटेंड द रिट्रीट वस्तेचे रेतीर जाल्यार हर एक आयतारा सांजेर 6 वरां रेतीर आराम जाता 4 वरार सेया जाय तितली रुमां आसात ब्रेस्तारा 2 परां 1 वरा पर्यंत ती रेतीर आसता तुमी येया तुमकां वैयक्तीक कावन्सिलिंग जाय जाल्यार म्हजे फोन नंबर आसा फोन करा अपॉयंटमेंट काडून या ह्या हेरा दिसांनी आयल्यार हांगासर मोगाच्यान तुमकां जायतो अवकाश आसा विनवणेचे मागण्यांत भरती जावंक ह्या सांगाता मेळोन मागोवंक तुमकां समेस्तान देवाचें आशिर्वाद हांव मागता प्रेज द लॉर्ड देव बरें करूं